म्हजी वळख तुमकां करून दिवची गरज ना. तुम्ही सगळे म्हाका वळखतात. तरी आसतना सांगता, म्हजो जल्म कलंगूट मार्चाचे 6 तारखेर गावरावाड्यान जालो. म्हज्या बापायचें नांव त्रिंदाद डिसुजा, मायचें नांव मातिल्दा डिसुजा, व्हडले भयणीचें नांव मारिया डिसुजा आनी भावाचें दामेव डिसुजा. म्हजें शिकप कलंगूटूच जालें. म्हजो भाव आनी भयण ल्हान आसतना गांवच्या तियात्रांनी गांवचे भुरगे जे फेस्ताक तियात्र करताले तांच्या तियात्रांत नाचतालीं. म्हजो पाय रेबेकिस्त आहलो, सोल्फिस्ट. आनी आमचे जायते गांवचे वाड्यांतलो एक डायरेक्टर बरयणार आहलो, पण ताका बरोवंक जायनाहलें. तो स्टोरी सांगतालो आनी मग ती स्टोरी आहा त्यो म्हजे पाय बरयतालो. आनी अशें तांचो तियात्र ते माचयेर हाडटाले तांच्या नांवान. जेन्ना पाय ते तियात्र बरयल्या उपरांत आमकां वाचून सांगतालो तेन्ना त्या तियात्राची आवड आमच्या काळजान येताली. इल्लें इल्लें करून म्हजे भाव भयणी सांगता गांवच्या तियात्रांनी म्हाकाय नाचोंक सोय मेवलो. आय तेवतान बाब केस आहा? जाय तेपान मेवलो. हय झेवियर तूं एक कोडेगांव ऑडियन्स, कारण जितले तियात्र बाजारांत येतात ते तुवें केन्नाच सोडूंक ना. ना सोडलें तेवतान बाब. हय म्हणटच ह्या खिणांत तुज्या लक्षान थोडी भोव म्हायती हांव जाणा जावंक सोदतालो. ती म्हटल्यार आमचें आंतोनेत बाय, आंतोनेत एक कलंगूट आयज जायतें दुयेंत आसा, पिडीक सांपडलां. तर ताचो कितें वावर तुका बरो लागला? हातून येता वयर सांगचें म्हणल्यार तेवतान बाब तें एक बरें तियात्र एक्टर आनी ताचे हांवें जायते तियात्र पळयल्यार. आनी तें म्हटल्यार पयलेंच जेन्ना हांवें ताचो तियात्र पळयलोलो ताच्या घोवान आनी ताणें जे रुजार रॉड्रिगीसाच्या तियात्रान म्हाका भोव थोडो उगडास ना. म्हाका दिसता रातची राणी कही, पूण तातूंत ताणें एक बरो वावर केल्लो आनी ताचो वावर हांवें ह्या फुडें हे आदीं ताच्यो जायत्यो कॅसेट हेरा डायरेक्टरांच्यो जायत्यो कॅसेट्यो पळयल्यात. हांवें जो ताचो रोल जो दुसरो एक्टरांनी केला तो हांवें जायत्याक जाणां म्हटल्या हो रोल आमच्या हातून येता कलंगूट हाणें केलो जाल्यार बरो दिसपाचें आनी बरो करपाचें तें. पूण जेन्ना तें पालकार येतालें आपलो तियात्र लोकां मुखार सादर करतालें, आपली कला लोकां मुखार सादर करतालीं, तेन्ना तुमकां कितें भोगतालें? एका ऑडियन्स कसो तुका कितें भोगतालें? तें जें एक्टींग करतालें जावं मायचें वो कसलेंय सॅड काम तें खरेंच आमकां एक दुखाच्या टायमार तें खरेंच आमकां रडयतालें. आनी जें तें एक्टींग करतालें तेन्ना तें मातशें खरेंच तें एक्टींग करिना, पूण खरेंच ताचे सायन तें एक्टींग करतालें ही कोता ताचे थंय घडल्या अशी आमकां दिसताली. म्हणटच एक नॅचरल एक्टींग तेजें सारकें नॅचरल एक्टर बाब. आनीक आयज तें पालकाचेर ना उणें आसा, दुयेंत आसा, तें पसत खंय तरी तें आसचें अशें दिसता. आयज तें आमचे कोंकणी पालकार ना म्हटल्यार ताचो एक जागो जायतोच कमी रितो जाला असो आमकां दिसता. आनीक ताचो रितो जागो कोणें तरी ताचे बोलदेक भरचो असो. हय पूण तुका दिसता की फाल्यां तें परत पालकार आयलें जाल्यार जो मान आनी रेस्पेक्ट ताका आदीं आसलो तसोच ह्या फुडेंय आसतलो? ताका म्हज्या हिशपान म्हाका दिसता तें तर स्टेजीर चडलें वो माचयेर चडलें जाल्यार जो ताका आदीं मान मेवतालो ताच्याहून आनी बरो मान मेवतलो. ह्यो लोकांचो ताळयांचो आवाज आयकून म्हजें काळीज इतलें दादोशी जालें की हांव म्हणजे केन्नाच विसरूंक जायना तो वेळ. म्हणजे त्या टायमाचो
एक डायलॉगाक देखून तुका क्लॅप्स म्हणना पूण तें म्हाका चलोन वयता तें मातशें एक कुटीत हांव तें वयता तें पूण तेन्ना म्हाका लोकांक खूब मार्कां आयले देखून म्हाका खूब उर्बा उरली खूब उर्बा. आंतोनेतान तुज्या सांगाताक केन्ना तरी भुमिका केल्या? त्या तोंडबाब ताणें म्हज्या सांगाताक जायते फावटी भुमिका केल्या, जशे परी रोसवंसाच्या शेवान, रुजार रॉड्रिगीस, फादर नेवील, आमी जायते फावटी भेटल्या. पळय म्हणटच ताणें ताचो कितलो सहकार आसता दुसऱ्या? खरें सांगपाचें म्हटल्यार तें एक बरें आर्टिस्ट, बरें एक्ट्रेस आय मीन टू से. ताणें कोंकणी पालकाक भरपूर वावर केला आनीक म्हाका ताचे फुड्यान एक्टींग करूंक भाग मेवला म्हणटच हांव खूब खुशाल जातालो. जेन्ना हांव कितें रॉंग करता जाल्यार ते आमकां सांगतालें, सपोर्ट करतालें, कित्याक तें कितलें जाल्यार आमच्या खूब व्हडलें आनी भरपूर एक्टिंगा ताका म्हायती आसा आनी जे ते कितें सांगता तें आमी आयकताले, आमकांय ताचे कडच्यान कितें शिकोवंक मेवतालें. एकदम बरें दिसतालें ताचे बरोबर एक्टींग करून. जायती आमी भोंवणी मारल्या आनीक आंतोनेत बाये वयर आमी जायते जाणांचे अनुभव आयकून घेतल्यात. पळय हें पळय म्हजेच बरोबर आसा, इतलें ते पिडेंत सांपडलां आसतनाय ताच्या मुखामळाचेर हांसो दिश्टी पडटा, एक बरी गजाल. आमच्या ऑडियन्सांक जायती उमळशीक कशी आसली की ताचेर नदर घालपाची आनी ह्या खिणांत आमचे जे प्रुडंट मिडियाचे ऑडियन्स आसात ते खरेंच खुशाल जातले. ताचो घरकार बॉनी आमचे बरोबर आसा, ताचो पूत आमचे बरोबर आसा. एक पूत आयज आमचे बरोबर ना, कसल्या कामाक तरी भायर सरलेलो आसा. तरी आसतना आंतोनेत बाय तुमकां माई मोगाचो आनीक उनवनीत येवकार. आंतोनेत बाय तूं जायते पिडेंत आसता, तुका तुजे लागीं उलोवंक तितली सोकत ना, तरी आसतना आमचे ऑडियन्स आसात तांकां तुजी एक 2 उतरां, तुका कितें दिसता तें तूं उलय. पयलींच हांव 12 वर्सांची आसतना म्हज्या गांवच्या तियात्रांनी माचयेर आयली. उपरांत म्हजें एक्टींग पळोवन म्हज्या शेजारच्या गांवांनी म्हाका येवकार आयलो. कला अकादमी कॉम्पिटिशनाक हांवें जायते प्रायजीस घेतल्या, जायते जाणांचे शो केल्या. उपरांत साश्टीन म्हाका वितोरीन पेरेरान प्रोफेशनल स्टेजीस सारके चान्स दिलो. त्या उपरांत जायते डायरेक्टरांच्या तियात्रान जायत्यो सिरीज, जायत्यो विसिरीज केल्या आनी अशेंच तियात्र हांव म्हजें चालू आसतनाच अकस्मात म्हजेर हो वेळ आयलो. हांव दुयेंत पडलीं. म्हाका कळोंक पासून ना म्हाका कितें जालां पळय तें. म्हज्या दुयेंसाची खबर आयकून म्हाकाच शॉक जालो. अशें आसा, जायती आसा. म्हजो घरकार, म्हजी भुरगीं, म्हजी भयण म्हाका सदांच बोरमांसो दितात, तूं परत स्टेजीर येतलें, तूं परत एक्टींग करतलें, आशा सोडिना काय. झूज म्हणून म्हज्या दुयेंसा कडेन आनी तांच्याच आदारान आयज पासून हांव झुजतां. देवाचो आदार घेवन तोच म्हाका आदार दिता आनी तुमी म्हजे पासून जाय तें मागतात. गोंयांच न्हय पूण सगल्या गांवांनी भायर, बॉम्बे, गल्फान, लंडन, अमेरिका, सगले जायत्यांनी तुमी म्हाका आदार दिला. तुमच्याच आदारान हांव म्हजें ऑपरेशन करूंक वयतली आनी थोड्याच दिसांनी म्हजो नंबर लागीं आसा म्हणून डॉक्टरान सांगलां म्हजें ऑपरेशन जातलें आनी हांव तुमकां परत सगल्यांक स्टेजीर दिसती पडटली. मागोत रावत म्हजे भलायकी पासून. देव बरें करूं. बनी, आंतोनेताचो वावर मुखार वता आसतना तुका एक घोराब्याचो भार तुजेर जायतो पडलो आसतलो. ते भायर तेचे पिडे पासत जायतें तुकाय सोंसचें पडलें. हाचेर आमच्या ऑडियन्सांक थोडी भोव म्हायती. तेवतन बाब खंय सुरवात करूं आनी खंय थांबूं
ही मातशे अडचणीचो प्रश्न कसो आसा जबाब. तरी पूण सांगता, जेन्ना घरकान घराची दुयेंत पडली म्हणटच तुमचो एक हात मोडलेल्या भाशेन म्हणटात ते परी गोंयचें जिवीत जावंक शकता. आनी तशें जालेंय बी. आतां उणें 2 वर्सां जालीं तेजें डायग्नोसीस करून तें किडनी फेलियर म्हण डॉक्टरान क्लियर केल्यार आनी तेन्ना ताचो ट्रिटमेंट चालू आसा. व्हेरी हाय फाय एक्सपेन्सीव ट्रिटमेंट. आनी आमकां देवाच्या उर्चुण्यान बरो डॉक्टरूय मेळ्ळो. आनी त्याच डॉक्टरान आमकां एडवायज करून ताणें आमकां हैदराबाद बी सुचयलें किडनी ट्रान्सप्लांटा वयर. बिकॉज आमचो डॉक्टर GMCतले डॉक्टर आमचो पर्सनल डॉक्टरांनी आमकां सांगलें शी इज द बेस्ट कॅन्डिडेट फॉर किडनी ट्रान्सप्लांट म्हणून. कन्सिडरींग तेजी एज धरून तेजी फिजीक धरून बेस्ट कॅन्डिडेट म्हूण सांगपाक लागले. सो आमी इमिजिएटली पूण जालें कितें पयशांची अडचण जाली. जेन्ना तें दुयेंत पडलें म्हूण कळ्ळें हांवें थोडो तें म्हजें काम केलें. हांवें मागीर म्हजें काम सोडून दिलें कित्याक टायम जावो. जायते जाणांचो समज आसा सगळे तियात्रीस्ट म्हाका उगड आसा जेन्ना पयलोच फंड रेजिंग एक्टिविटी म्युजिकल शो केलो मारगांव जानेवारीचे 15 तारखेर 2012 तेन्ना 73 जाण हांवें आर्टिस्टांक भेजलेले स्टेजीर. शो हांवें करूंक ना, सगळे डायरेक्टर फुडें सरले आनी सगळे बिजी आसले म्हणून आख्खो कारबार तांणी बाब जोकिन डी कॉस्टा 3 किंग्सांतलो वांगडी ताचेर सोडलेलो. सगळो कारबार तोच उलयतालो पूण सगळो तो फिडबॅक डायरेक्टरांचो घेतालो. आमचे मेन डायरेक्टर आसा ते. जी घरान जी परिस्थिती आसली ताचेर हांव थोडो उजवाड घालूंक सोदतालो. तुजे 2 जाण पूत आसात तांच्या लागच्यान तुका कितें आदार जालो? सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना आतां गेल्ले आमी ऑक्टोबरान सावन तेजें होम डायलिसीस स्टार्ट केलां. जे मेडिकल टर्म्स आमी पेरिटोनियल डायलिसीस म्हणटात. हॉस्पिटलान करतात तें न्हय. हें घराची दिसाक 3 फावटी करूंक जाय. प्रत्येक दिसाक 3 फावट करूंक जाय तें. आनी तेन्ना म्हजो व्हडलो पूत क्लिफ्टन तो आहलो. आमकां पयलीं 8 दीस व्हरोन ताका सर्जरी कोतोच सायड बी बसयतोच मानिपाल हॉस्पिटलान. मागीर 8 दीस ट्रेनिंगाक म्हूण येल्लें डायलिसीस करूंक म्हाका म्हज्या पुताक आनी ताकाय दाखयल्लें. सो म्हजो पुतूच कोत्तालो तो. उणें ताणें 1.5 वर्स मायज 3 डायलिसीस ताणें एकल्यान केलां आनी ताणें पळय ताणें तेजें काडलां. म्हाका दिसता फिजिकली मुजावून ताणें चड केलां म्हळ्यार हांवें वरान सांगूंक शकता. पळय तुमी पयलें आसतलें आनी आयकलां आंतोनेत बायक कितले जे त्रास पडटात हे सगळे त्रास ताणें ताजे पोस्ट देवाक भेटयल्यात आनी देवाचेर भावार दवरून जेजूच्या आदारान ती आपले फुडली वाट चलता. आनी ताका खात्री आसा एक दीस जरूर आपली भलायकी सुदरोवन तंदुरुस्त कशें जावन परत पालकाचेर न्हेसतलें. ह्याच हावेसान आंतोनेत बाय हांव काळजाचे खोला आयकतान समेस्त आमच्या ऑडियन्साच्या नांवान तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनीक व्हडा मोगान आयन कुशालकायेन आयची कार्यावळ हांगाच सोंपयता. मोग आसूं.